नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। एसटी आरक्षणा खातीर संसदेन विधेयक। गोय विधानसभा एसटी प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचणूक विधेयकाक केंद्राची मान्यताय। गोयच्या आदिवासींक भाजपाक कडल्यानूच न्याय मेळ्ळा। एसटी समाजाचे हे व्हडले जैत। 2027 वर्सा गोय विधानसभेन 4 मतदारसंघ एसटी खातीर दवरतले राखून, मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन। बेतोड्यान अनवळख्यान फारपेट करून काडलो पळ। एकलो गंभीर जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल। फुडलो तपास सुरू। घरगुती गॅस सिलिंडराचे दर 100 रुपया करतले कमी। आंतरराष्ट्रीय महिला दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची बायलांक भेट। देशांतूच करचे लग्न, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा। काश्मीर दौऱ्याचे श्रीनगरांत आयोजित एका कार्यावळीन पंतप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीन केली व्हड घोषणा। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत फाकला महाशिवरात्रीची उमेद। शिवभक्त फातोडीच्या करता दुधाचो अभिषेक। वेगवेगळ्या देवळांनी चालू आसात धार्मिक विधी। आता खबरो विस्तारांत। एसटी समाजाक गोय विधानसभेन राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान बिरेस्तारा मंजूर केले। ते रोखडेच लोकसभेन सादर करतले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी दिली। रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स बिल 2024 ह्या विधेयकाक लागून आता जनगणना आयुक्ताक गोयांत एसटी समाजाचे कितले लोक आसात ते अधिसूचित करपाचो अधिकार मेळटलो। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे कई सारे निर्णय लेते हैं, विशेषकर उन समाज के लिए जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, समाज में अपना सही स्थान ग्रहण नहीं कर पाए। गोवा में एक ऐसी विशेष परिस्थिति थी कि सेंसस के आंकड़ों के जो जब डिलिमिटेशन हुआ था उसके कारण शेड्यूल्ड ट्राइब्स में संख्या बहुत कम होने के कारण गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद नई ट्राइब्स को जोड़ा गया। कुनबी, गावड़ा और वेलिप, ये 3 नई शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सूची में जोड़ने के कारण अब गोवा की जो अनुमानित जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है वो काफी बड़े पैमाने में उसमें वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमानित है कि अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख गोवा में हो गई है, परंतु उनकी कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चल के एक नया कानून लाया जाएगा संसद में जो एम्पावर करेगा कि सेंसस कमिश्नर जनसंख्या का जब आधार बनाए उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स गोवा में कितनी हैं उसका भी सेंसस कमिश्नर नोटिफाई करे क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे। और इसके लिए जो भी रिवाइज पॉपुलेशन फिगर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए अनुसंधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 और 332 के तहत और सेक्शन 8 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत ये डिटरमिन करे
कि कितनी सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना आवश्यक है। तो ये मुझे लगता है कि गोवा की कई वर्षों की डिमांड थी। माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने भी इस विषय में सरकार को लगातार पत्र व्यवहार किया है। सरकार का ध्यान इसके तरफ लाया गया है और इसको आज केंद्र सरकार ने स्वीकृत करते हुए नया एक विधेयक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया। एसटी समाजाक गोय विधानसभेन राजकीय आरक्षण दिवपाक रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल 2024 हे विधेयक मंजूर करून एसटी समाजाक न्याय दिल्ले खातीर भाजपाचो फुडारी बाबू कवळेकर हाणें केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे उपकार मानल्यात। म्हाका एक म्हणल्यार हेजे काल जे डिसिजन जाल्ले आसा जे कॅबिनेट डिसिजन जाले जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे एसटी खातीर हे खरेंच अभिनंदन करता की आदरणीय आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी जावं ते आमी आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी तशें आमचे गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आनी खासदार सदानंद तनावडे खऱ्या अर्थान सगळ्यांनी बरे सगळ्यांचे अथक परिश्रम आनी ताका लागून हे सगळें घडलेलें आसा। तर सुद्दां जे डेलिगेशन जेन्ना गेल्ले आनी सांगून तातूंत भितर आमी सगळे आसले हे स्पीकर धरून ते बाकीचे मंत्री धरून ते सगळे ते त्यांनी आणि म्हणजे बऱ्यापैकी जेन्ना होम मिनिस्टराक जेन्ना सांगले तेन्नाच आश्वासन दिल्लें की जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन जे आसा अनुसूचित जमाती खातीर म्हणजे एसटी भावा खातीर ते आपूण ताबडतोब करतले म्हणून आनी त्या प्रमाणे आज केल्ले आसात आनी जे 2027 इलेक्शनाक हे लागू जातले आनी ताच्या पयलीं सुद्दां कसलें इलेक्शन जाली जाल्यार सुद्दां ताका लागू जातले अशे पद्दतीन आमच्या आदरणीय गृहमंत्र्यांनी सांगले त्या प्रमाणे आयज जाल्ले आसा। हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या सगळ्या समाजाचे लिडर त्याच प्रमाणे हांव अभिनंदन आमच्या सगळ्या समाज जे गांवड्याक उमेदवेळी जे भाव आसात ताका सगळ्यांक कित्याक हो हक्काची लढाई आशिल्ली आनी हो हक्क आसलो जेन्ना घाकूवेद जेन्ना पयलीं हे करून घाकूवेदाचो लढो त्या टायमाक दिल्लो तातूंत भितर बाकीच्या लिडरा बरोबर हांवूय आशिल्लो आनी तातूंतल्यान एसटी स्टेटस आमकां 2003 मेळ्ळी 2003 आनी 2003 ते आयज 2024 म्हळ्यार 21 वर्सांनी म्हणटा अशें आयज हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें आसा। काही थोडो उशीर जालो खरो पूण उशीरका जायना शेवटी न्याय म्हणटाचो मेळ्ळो आसा आनी ताका लागून आमचे डबल इंजीन सरकार जे केंद्रीय नेतृत्व आनी गोंयचे नेतृत्व हांकां सगळ्यांक हांव शाबासकी पडूं तांचो आभारी खऱ्या अर्थान आभारी। जरी हांव घाकूवेदांतले म्हणजे धनगर जरी आमी इन्क्लूड जरी झाली ना पूण आज फाल्यां ते जातले पूण तरी देखून आमच्या 4 भावांचो लढो आशिल्लो 4 भावांतले 3 भाव इन्क्लूड जाल्ले त्या टायमाक आनी हो अधिकार जो आसलो तांकां मेळपाक जाय आशिल्लो आज तो आज मेळ्ळो ताका लागून हांव सगळ्यांक शाबासकीचा पदवी दिता आनी सृश्टीचे आमी ऋणी आसतले जावं ते केंद्रीय सृश्टी राष्ट्रीय हे म्हणजे कोणते सेंट्रल लिडरशीप तशेंच आमचे गोंयची लिडरशीप तेंचे आमी आभारी आसतले। राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजूर जाला ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले ते उपरांत गोंयांत डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करून फुडली प्रक्रिया जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। मजगतीं 2027 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिलें। एसटी समाजाक गोय विधानसभेन राजकीय आरक्षण दिवपाक रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल 2024 हे विधेयक मंजूर करून एसटी समाजाक न्याय दिल्ले खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे उपकार मानल्यात। एसटी समाजाचे हे व्हडले जैत अशें ताणें म्हणलां। गोयच्या सरकाराच्या वतीन गोयच्या लोकांच्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमितभाई शाह हांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। राजकीय आरक्षण दिवपा संबंधीचे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजूर जाला ते रोखडेच लोकसभेत सादर करतले ते उपरांत गोंयांत डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करून फुडली प्रक्रिया जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या।
केंद्र सरकार जेन्ना एखादें बील आपल्या कॅबिनेटात पास करता ते बील पास करूनय बी ते बिलाची कॉपी बी म्हाका तरी दिसता आज सांजे पर्यंत कॅबिनेटाचे मिनिट्स सायन केल्या उपरांत तेजी मिनिट्साची कॉपी जी आसा पळय बिलाची कॉपी ही पब्लीक डोमेनान अवेलेबल आसतली आणि कशा पद्दतीन म्हणजे ट्रायबल मिनिस्ट्री RGI होम मिनिस्ट्री आणि सेन्सस खंयचो रिसेंट सेन्सस जेका आमी म्हणटा कारण तांकां फटोवपाचें आसल्यार वेगवेगळ्यो गजाली बेश्टो ऑर्डिनन्स काडूनय जातालो दीस इज नॉट अ ऑर्डिनन्स तर एक्चुअली बील हे केंद्रांतल्या कॅबिनेटांतल्यान पास जालां आणि विथ द कन्सेन्सीस ऑफ द RGI होम मिनिस्ट्री ट्रायबल मिनिस्ट्री आणि लॉ डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांच्या वेटींग करूनच हे बील तयार जालां आणि हे बील जे आसा ऑफकोर्स येता ते मागीर असेंब्ली सेशनात ते बील पास जालें काय तेजे रायट्स हे सगळे इलेक्शन कमिशना कडेन वयतले डिलिमिटेशन कमिशन आणि रिएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स हाज्या बरोबर 4 सीट्स सपोज जर 10% आसत जाल्यार इट इज 4 सीट्स जाता आणि 4 सीट खंयचे जावपाचे हे त्यानुसार खंयच्या हितूर ट्रायबल पॉप्युलेशन चड आसा ताज्यानुसार ते जातले बट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आणि हो प्रोसेस ह्या फावटी आमी जाका म्हणटा की पक्को प्रोसेस जो आसा कंप्लीट केला. गोयच्या आदिवासींक भाजपाक कडल्यानूच न्याय मेळ्ळा. आयज आमी तांकां राजकीय आरक्षण दिवपाचें थारायलां. 2005 वर्सा काँग्रेसीच्या काळांत गोंयांत व्हडली चळवळ जाली. ही काँग्रेसी खातीर लज अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचें म्हणणें. हा मुद्दामून कळपा खातीर सांगता आयज पर्यंत गोंयांतल्या ट्रायबल भावाक आनी दुर्बल घटकाक न्याय दिवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलें. मुद्दामून याद करात किंवा ट्रायबल स्टेटस गावडा कुणबी आनी वेळीप ह्या तिनूय इवन दो आमचो तर डिमांड तेन्ना धनगर ह्या कम्युनिटी खातीर आशिल्लो बट तेन्ना धनगर कम्युनिटी जाली ना. वेगवेगळी सायडींतल्या राज्यांतली धनगर कम्युनिटीचो स्टेटस थोडोसो वेगळो आहा म्हणून जाली ना बट तो प्रोसेस आमचो सुरू आसा. बट अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्या सरकाराच्या काळात मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या काळातूच आमी ट्रायबल स्टेटस दिवपाक शकले आणि 2005 आमचो सरकार गेल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तेंच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो म्हणजे 12 पेक्षा चड मागण्यो तांकां एड्युकेशनल रायट्स दिवपाक जाय आसले स्कॉलरशीप दिवपाक जाय आसली वेगळी ट्रायबल मिनिस्ट्री फॉर्म जावपाक जाय आसली 12% ऑफ द फंड्स एक्चुअली त्या डिपार्टमेंटांनी यूज करपाक जाय आशिल्ल्यो. ह्यो मागण्यो मागपा खातीर आमच्या ट्रायबल लोकांक आंदोलन करचें पडलें रस्त्यार देंवचें पडलें तांकां प्राणाची आहुती दिवची पडली. खरें म्हणजे काँग्रेसी खातीर शेम आणि काँग्रेसीन खरें ह्या ट्रायबल रिजर्वेशनाचेर खरें न उलयल्लें बरें. हांवें मुद्दामून म्हजी चॅलेंज आसा काँग्रेस वाल्याक तांच्यांनी सांगचें की आयज पर्यंत तेंच्यांनी ST भावा खातीर कितें काम केलां तें म्हाका एक काम सांगचें. काँग्रेस सरकाराच्या पूर्ण टेन्युअरान 2001 पासून ते 2024 पर्यंत तांच्या केंद्र सरकारान आसत किंवा त्यांच्या राज्य सरकारात आसत जाल्यार आयज प्राऊडली सांगता मुख्यमंत्री ह्या नातान FCRAच्यो केसीस FRCच्यो म्हणजे फॉरेस्ट रायट ॲक्ट हाज्यो केसीस जर पयले फावटी डिस्पर्स जावपाक जर सुरवात जाल्यो त्यो म्हाज्या टेन्युअरात जाल्यो भाईच्या कार्यकाळात त्यो सुरवात जाल्यो जवळपास 10,000+ एप्लिकेशन ही जमा जाल्ली. आज पर्यंत आमी 2,500 लोकांक सनदी दिवपाक शकले रायटली आणि उरलेल्यो 7,500 ज्यो सनदी दिवपाक जाय पळय न्ही त्योय आमी फास्ट ट्रॅक केला. थोडोसो प्रोसेस बाकीच्या कामां खातीर उशीर जाता पण येता त्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात त्यो सुद्दां 7,500 सनदी ह्यो आमी दिवपाक शकतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मोटरसायकलीन उसगांवच्या बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनार अनवळखी मनशान फारपेट केलो आनी थंयच्यान पळ काडलो. ह्या फारपेटीन कुट्टीकार गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCन दाखल केला. सकाळी 6 वरांचेर घडली घडणूक. फुडलो तपास सुरू आसा. आता एक धक्कोदायक बातमी. सकाळी 6 वरांचेर घडली घडणूक. मोटरसायकलीन उसगांवच्यान बोरये कामाक वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनाचेर एका अनवळखी मनशान फारपेट करून थंयच्यान पळ काडलो. ह्या फारपेटीत सचिन कुट्टीकार जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केला. ह्या घडणुकेचो तपास पुलीस आनी फॉरेन्सिक टिमान केलो. मात बेतोड्या जंक्शनार आशिल्लो CCTV कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांक कुस्तार जाले. मजगतीं मेकॅनिक हाडून स्कुटरीच्या स्पिडोमिटरात आडकेल्ली गुळी भायर काडली. म्हाका तें सकाळीं कळ्ळें की अशें घडलां म्हणून शूट जालो म्हणून हें अशें जावपा जायना अशें घडपा जायना आनी असले जे कडक कारवाय जावपा जाय आनी पोलिसांनी तें इन्वेस्टिगेशन करतले. आमी थंय कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी कॅमेरा म्हणजे तो रिचार्ज सोंपलेलो आशिल्लो. पयर आमी मिटिंगे ठराव घेवन रिचार्ज करपाक सांगलेलो आसा ताका कॅमेरा
हेज्या पयलीं 2 थंय अपघात जाल्ले आसा, एक्सिडेंट बी जाल्ले आसले, तेन्नाय बी तुमगे CCTV कॅमेरा नासले. ते रेंजीची थोडे प्रॉब्लेम येता आमकां. तरी आसतना आमी फुटेजी गावली आमकां हे फुटेज मेळोवपाचो प्रयत्न करतात. टोटल कॅमेरा कितले आसा बेतोडा पंचायतीन? टोटल आमगेले सगळे जवळ 6 कितले आसा. आनी बायपास रोडाचेर कितले आसा टोटल? बायपास रोडाचेर 2 आसा. 2 जंक्शनाचे आसला तो मेन आसला. हाची गरज आसा आनी तो आमी रिचार्ज करपाक हें केल्लो आसा आनी मॅक्झिमम फुटेज मेळपाची प्रयत्न आमी करता. तुका दिसना की तो जर रिचार्ज केल्लो जाल्यार आयज खंय तरी जो गोळीबार जालो तो रोखडोच पुलिसांच्या ताब्यांत येतालो? निश्चित थोडी ती आमची जबाबदारीच आसा आनी आमची जबाबदारी आसा जेन्ना तो कॅमेरा बसयलो तो कार्यकर्ता रावपाकूच जाय. आनी हांवें त्या कॅमेराल्याकूच सांगलेलें की कॅमेरा खंयच हें जावपाक येना, तो कार्यकर्ता रावपाकूच जाय. हें मेन जंक्शन आसा, ते एक्सिडेंट जावपाक खूब संभव आसा आनी हांवें तें रिजोल्युशन घेतलां की तें जंक्शन जें आसा तें एक्सिडेंटल झोन आसा सारकें. ताका हांवें पयर आतां गेल्ल्या तेज्या आदल्या पयलींच्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलां की थंय सिग्नल आमकां अर्जंट सिग्नल हें करून दिवचें आनी सिग्नलाचें रिजोल्युशन करून धाडलेलें आसा. मजगतीं ह्या घडणुकेचो तपास करपा खातीर दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत घडणूक थळार दाखल जाली. जखमी जाल्ल्या तरणाट्याच्या पालकांनी हे विशयी पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पयलींच्या प्रेम प्रकरणा वयल्यान हो फारपेट जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायलो. गनशॉट इंजुरीचो विक्टीम आमचे कडेन आसा आनी तो चल्ला आनी आमचे वटेनच्यान आमचें इन्वेस्टिगेशन चल्ल्या. आमची सायंटिफीक टीम आयिल्ली आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आयिल्लो आसा आनी तुमी ऑलरेडी रस्त्याचे लेगीतूच आसा म्हणल्या बरोबर तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स बी काडिल्ले आसा सगळे. सो आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी कितें मेळ्ळा बीन गाडयेन बीन तेज्या कितें तशें कितें? एट दी स्टेज इन्वेस्टिगेशन चलिल्लें आसा आमचें. आनी दुसरें म्हणजे कंप्लेन ऑलरेडी दिवपाक भयण और आवय येता आनी तिचें रिकॉर्डींग चलिल्लें आसा आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे प्रायमा फेसी ताची कितें तरी एक भायर खंय तरी रिलेशनशीप आशिल्ली ती एक एंगल आसूंक शकता. आनी हाज्या पयलीं मातशें 1-2-3 म्हयन्या पयलीं तांची खंय बाचाबाची जाल्ली आनी ह्या भुरग्याक मातसो तांच्यांनी बडयल्लो एक अशें म्हणून एक हिस्ट्री आसा आनी तांच्यांनी तांचो एक दुबाव दिला की संशय दिला की ह्या कारणा वयल्यान अशें जावपाक शकता म्हणून. बॅकग्रावंड कळ्ळा मॅडम ह्या मनशाचो कोण विक्टिमाचो? विक्टिमाचो तो ड्रायव्हर आशिल्लो MTL ट्रकाचेर पॅलेट चलयतालो तो आनी तो सकाळ फुडें पावणेक आवयच्या म्हणण्या प्रमाणे पावणेक घरांतल्यान भायर सरला स्कूटर घेवन, 2 व्हिलर घेवन आनी ताच्या म्हणण्या प्रमाणे जो मातसो कितें सांगलें की आपल्याक हांगा शूट केलें म्हणून गनशॉट मारले म्हणून. सो ते कसले बुलेट बीन कितें कळ्ळा तुमकां खंयचे वापरला बीन ते? एट दी स्टेज आमची सायंटिफीक टीम आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आमचो डायरेक्टर आसा तो बॅलिस्टीक एक्सपर्ट तो मोबायल आतांच आयिल्लो आसा आनी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू. कोणाक एरेस्ट केल्लो आतां? एट दी स्टेज इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तर सध्या मी असा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत बेतोडा जंक्शन हांगासर आज सकाळी 5:30 ते 6 वरांच्या मजगती सचिन कुट्टीकर या 33 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर लागींच्यान फारपेट करपाची घडणूक घडल्या. विवाहबाह्य संबंध म्हणजे एकतर्फी प्रेम प्रकरण जावं एक्स्ट्रा मॅरिच्युअल अफेअर्स या प्रकरणांतल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा. जेचेर फारपेट जाला तो सचिन कुट्टीकर हाच्या घरच्यांनी त्याच्या आवयन आनी भयणीन या संदर्भात पुलीस तक्रार दाखल केल्या आनी तांणी तोच दुबाव उक्तायला. मजगती 1-2 महिन्या पयलीं ह्या तरणाट्याक ह्याच प्रकरणांतल्यान मारपेट जाल्ल्याची माहिती आमकां मेळ्ळ्या. दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, फोंडेच्यो पुलीस उप अधीक्षक अर्शी आदिल, निरीक्षक तुषार लोटलीकर तशेंच फॉरेन्सीक फाटो या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी घडणुकेच्या सुवातेर येवन तपासाक सुरवात केल्या. घडणुकेच्या सुवातेर लागीं आशिल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांची मजत घेवन ह्या प्रकरणाचो तपास लावपाचो पुलिसांचो यत्न चालू आसा. मजगती ह्या घडणुकेच्या सुवातेर पंचायती मार्फत बसयल्ले कॅमेरा मोडिल्ल्यान नादुरुस्त जाल्ल्यान ह्या घडणुकेचो तपास लावपाक आडमेळ आयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सरपंच मधुबाब खांडेपारकर हांकां धारेर धरपाचो यत्न केलो आनी कांय खिणा भितर कांय वरां भितर ह्या घडणुके वयले जे CCTV कॅमेरा पंचायतीन बसयल्ले ते दुरुस्त करपाची तयारी पंचायती मार्फत चालू जाल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक. आंतरराष्ट्रीय महिला दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घरगुती गॅस सिलिंडराचेर 100 रुपया देंवोवपाची भेट दिल्या. हाका लागून बायलांचे जीवन आनी कोट्यांनी घराब्यांचो आर्थीक भार उणो जातलो. गॅसाच्या वापराक लागून पर्यावरणाक लेगीत फायदो जातलो अशें प्रधानमंत्र्यान म्हणलां.
आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशातल्या बायलांक व्हड भेट दिल्या. घरगुती गॅस सिलिंडराचेर बायलांक 100 रुपया सवलत दितले अशें ताणें जाहीर केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्वीट करून बायलां दिसा निमतान LPG सिलिंडराच्या दरात 100 रुपया सवलत दिवपाचो व्हड निर्णय घेतला. हाका लागून बायलांक तांच्या कुटुंबाचो आर्थीक भार उणो करपाक मजत जातली. हे पावल पर्यावरणाची राखण करपाकूय उपयोगी थारतले, जाका लागून पुराय कुटुंबाची भलायकी सुदारतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ट्विटा वरवीं म्हटलां. हाचे आदीं रक्षाबंधना दिसा निमतान सरकारान घरगुती गॅस सिलिंडराचो दर 200 रुपया उणो केल्लो. ओणम आनी रक्षाबंधन ह्या उत्सवांचेर गॅस सिलिंडराचे दर उणे करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन देशातल्या भयणींक भेट दिल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन वेड इन इंडियाची घोषणा केल्या. काश्मीर दौऱ्याचे श्रीनगरांत आयोजीत एका कार्यावळींत ते उलयताले. सध्या देशांत लग्नाचो हंगाम सुरू आसा. ह्या फावटभर जायते लोक डेस्टिनेशन वेडिंग करून भारताचो पयसो भायल्या देशांनी खर्च करतात. वेड इन इंडियाचो नारो दीत लोकांनी परदेशा बदला आपल्याच देशांत लग्न करपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मारलो. मेरा मिशन है वेड इन इंडिया. शादी हिंदुस्तान में करो. हिंदुस्तान के बाहर जो शादी करने के लिए अनाप शनाप रुपये डॉलर खर्च करके लोग आते हैं, जी नहीं, वेड इन इंडिया. अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें वेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहां आने का मन कर जाए और यहां के पर बुकिंग करे, यहां 3 दिन 4 दिन बारात लेकर के आए, धूमधाम से खर्चा करे, यहां के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी. उस अभियान को भी मैं बल दे रहा हूं. और साथियों, जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं. पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ. कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा. आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं. अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं. ओम नमः शिवाय मंत्र जप आणि हर हर महादेवाच्या जयघोषान गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत महाशिवरात्रीची उमेद फाकल्या. फातोडच्यान भक्तांनी दुधाचो अभिषेक करून शिवशंकराची सेवा करप चालू आसा. तशेंच धार्मीक विधी सयत देवळांनी विविध कार्यावळींचें आयोजन केलां.
सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. समेस्त गोंयकारांक महाशिवरात्रीचो उत्सव हो व्हडा उमेदीन मनयता. विशेष करून हरवाळ्या रुद्रेश्वराच्या स्थानात दर वर्सा खूप मोठ्या प्रमाणात महाशिवरात्रीच्या निमित्तान लोक येतात. सगळ्या जाणां ह्या पर्वाच्यो खूप खूप शुभेच्छा. सदोदीत महाशिवरात्रीच्या निमित्तान रुद्रेश्वराच्या देवळात असोच खूप मोठ्या प्रमाणात उत्सव जावचो हीच देवाचरणी प्रार्थना. आज आमची महाशिवरात्र, तसेच सकाळच्यान 4 आमचं भटजी येवन हांगा पुजा लोकांनी सुरू केल्ली. तशेंच सबंद दिसच चालू आसता. नैवेद्य प्रसाद स्पेशल हें दवरलेलो आहा न्हू, स्पेशल प्रसाद दवरलेलो आहा. तशेंच सांजची दशावतारान एक नाटक दवरलेलें आहा. सांजची तशीच भजन स्पर्धा बी अरेंज केल्ली आहा. तशी लोक भायलो जसो मोरजेचो तसो भायलोय लोक हांगा पुजेक बसता. आणि निवेदन एक ते सांज मेरेन हजारांनी तरी लोक येवन पुजेक बसन सर्व प्रसादाचो आशिर्वाद घेतात. सकाळच्यान हांगा 3 वाजल्यापासून पुजा जोरात चालू आसा. जो लोकांक भंय आशिल्लो महाशिवरात्र कशी करपाची त्याचो सगळें संकट दूर जाल्लें आहे. हे म्हादेवान संकट दूर केल्लें आहे. मोठ्या प्रमाणात मोठ्या भावभक्तीत शिवप्रेमी शिव लोक सगळे दर्शनाक येतात आणि मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम चालू आसा. हो कार्यक्रम फाल्यां सकाळच्या 5 पर्यंत ह्यो चालू आसतलो. देव बरें. दामोदर लेक पातोडा आमच्या हांगा अभिषेक सकाळी 4 जालो होता. गेली 4 वर्सां कोविडा फाटल्यान आमचे ते अभिषेक बंद आशिल्ले ते ह्या वर्सा आमी परत चालू केले. आणि जवळ जवळ एग्रॅली आमची 750 अभिषेक जातात. स्वस्त ते एक अभिषेकाची अवधी जवळ जवळ 15 ते 20 मिनटां आसता आणि एक बरोबर 12-13 जाण जातात. आज सकाळी आमचे 4 अभिषेक चालू जाल्ले. आता पर्यंत जवळ जवळ 250 अभिषेक जाल्यात आणि म्हणजे हाजे प्रमाणान ते आनीक 350 सुमार अभिषेक जातले. लोकांचे ऑलरेडी 600 मानपाक गेल्ले आसा. हाजे फाटल्यान दनपारां आरती जातल्यो आनी सांजचे मागीर आमचे गायन आनी भजन आसा. हाजे फाटल्यान आरती. आमी वार्षिक उत्सव महाशिवोत्सव साजरो करता. गेले 45 वर्सां हो उत्सव व्हडल्या उत्साहान हर्षे उल्हासान आमी साजरो करता. आणि हाज्या खातीर सकाळच्यान 4 वरांच्यान हांगा अभिषेक आसता. आणि मुख्य यजमानाचे हस्ते अभिषेक जाल्या उपरांत आमी सगळ्या आमच्या गांवच्या तशेंच भाविकांक स्वास्थ्य अभिषेक करपाक दिता. आणि ताजे कडून सांजच्या वेळाचेर हांगा आमचे भुमिका पंचायत हांचे भोजनाचो कार्यक्रम जावन रातच्या वेळाचेर आरती जावन मागीर दशावतारी नाटक जावन ह्या आयच्या दिसाच्या कार्यक्रमाची सांगता जाली. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय